एक म्हणल्यार आमकां पक्षाच्या अध्यक्षा कडल्यान क्लियर डायरेक्शन आशिल्ले की काही गजाल्यो क्लियर जावपाच्यो गरज आसा। त्या बाबतींत राजेश बाबान जो आमचो बरो आमीकूय इतल्या वर्साच्यान आनी काँग्रेस पार्टीचो सिनियर लिडर तांचे जनरल सेक्रेटरी, सो आमच्या पक्षाच्या जनरल सेक्रेटरी नात्यान हांव ताका मेळपाक आयिल्लो ताच्या हाजे वयल्यान आपोवण्या वयल्यान। सो आमी काही गजाल्यो क्लियर करपाक तांचे कडल्यान सांगला, कॅन्डिडेटाकूय सांगला आनी राजेश बाबाकूय सांगला की पर एक स्टेटमेंट जालो LOP कडल्यान एका इंटरव्यू प्रायवेट लोकल चॅनलाक दितना की आमचो अध्यक्ष जुदास, आमचो अध्यक्ष सेटर। सो आमच्या अध्यक्षान जर प्रचाराक येवंक जाय किंवा आमी जो स्टँड जर घेवंक जाय त्या बाबतींत काँग्रेस पक्षान पयलीं हाजेर क्लॅरिफिकेशन दिवचें पडटलें। कित्याक प्रोवोक करनासतना असले स्टेटमेंटां येवप तेय हे निवडणुकीच्या तोंडार म्हणजे बाय इलेक्शनाच्या तोंडार असले येवप हे डेलिबरेटली जाल्यार केलाच काय आमकां खबर ना। सो आमचे वर्कर्स म्हणा, आमचे सिनियर लिडर्स, आमचे पक्षाचे कार्यकर्ते सगळे अस्तव्यस्त जाल्ले आसा ह्या स्टेटमेंटा लागून आनी सगळ्यांनी अध्यक्षाक क्लियर कट सांगला की तो कांयच निर्णय घेनाका, कितें ते निर्णय आमचो स्टेट एक्झिक्युटीव घेवन ठरयतली। सो सोमारा पणजे आमची स्टेट एक्झिक्युटीव जावपाची आसा ह्या बाबतींत। म्हणजे आता मतभेदाचो कितें वातावरण तशें कितें तुमचे विदीन राजकारणात कशें आसता, मतभेद आसता पूण एक मनभेद निर्माण करपाचो एक प्रयत्न करप आनी वैयक्तीक रित्या जुदास म्हणप, सेटर म्हणप त्या एका सिनियर रजिस्ट्रेटराक समजून घेनासतना म्हणजे कितें घडलें कितें जालें काय समजून घेना वैयक्तीक रित्या टिका करप। सो हाजेर आमी तांकां सांगला, राजेश बाबाकूय हाजेर आमकां क्लॅरिफिकेशन गरज आसा, कॅन्डिडेटाकूय सांगला आनी हाजेर तांच्यांनी क्लियर येवंक जाय।